Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. दामोदर मावजोबाब उर्फ भाई मावजो हाका आज ज्ञानपीठ एवॉर्ड फावो जाला। आज ताका हो एवॉर्ड फावो जाल्ल्यान गोंयकारां भितर एक आनंदाचें खुशेचें ल्हार पातळींतलें आमकां पळोवपाक मेळटा। रवींद्र केळेकाराच्या मागीर कोंकणी भाशेक आनी गोंयांत ज्ञानपीठ परतें येता हें आयकून म्हाका दिसता सगळे गोंयकाराची मान वयर काडल्या आनी आज आमकां एक खोशयेचो दीस। भाईन म्हाका दिसता अध्यक्ष आसतना आनी हरशीं बी तरणाट्यांक सदांच कोंकणी कडेन ते जोडत गेले आनी एक तरणाट्यांची फळी कोंकणीक लागीं आसची आनी कोंकणीचो वार सदांच मुखार वचचो हो तांचो हावेस आनी तो हावेस ती सपनां साकार करप हेंच म्हाका दिसता भाई खातीर सगळ्यान व्हडली परबी थारतली आयची। आमकां दिसता की आमकां एक भोवमान मेळ्ळो, एक कोंकणीचें साहित्य एक वरच्या दर्जाचें साहित्य आसा हें प्रूव जाता। रवींद्र बाबाक मेळिल्ल्या ज्ञानपीठाचो आनंद चड आशिल्लो काय आयज मेळ्ळा त्या ज्ञानपीठाचो आनंद चड आसा? रवींद्र बाबाच्या वेळार जो पयलो जशें पयलीं भुरगीं जातकीर तेन्ना म्हाका एक आनंद असो जालो की वाव, कोंकणी साहित्य ज्ञानपीठ जोडूंक शकता आनी ती उर्बा घेतिल्ल्यानच घडये आयज आमचे साहित्यिकांनी फुडें गेल्यात आनी आज हो पुरस्कार आमकां मेळूंक पावला। ज्ञानपीठ मेळे उपरांत आतां फुडली मोख कितें किंवा कितें मेळोवपाची उल्हास दिसता वैयक्तीक जिणेंत एक लेखक म्हणून? कितें मेळोवपा खातीर हांव बरयता अशें दिसता तुका। कोंकणीचो एकचार हो चड गरजेचो, भाशीक एकचार, समाजीक एकचार आनी त्या नदरेंतल्यान आमी जर प्रयत्न केले, दुसऱ्यांक समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो। कन्नड लिपींत बरोवपी कोंकणी लेखक कितली सुंदर कोंकणी तांगेली ती बोली जर कानार पडली न्ही म्हाका आयकन दिसता आनी आयकत रावन दिसता। ताचें कारण कितें? आय आयडेंटिफाय विथ देम, हें तांचे कडेन आयडेंटिफाय जावप, तांकां समजून घेवप, ही जर भावना आमचे मदीं वाडीक लागली हें सगळें जे आमी पूल मोडून उडयले आसात ते पूल परतून बांदपाक कांयच जावचें ना। हांव आज हो पुरस्कार घेतना पासून म्हणजे दोळे मुखार ते लोक येतात जे म्हाका दिसताले की ह्या पुरस्काराक पात्र आसात, आसूं येतात म्हाजे मुखारय बी। त्या सगळ्यांचे वतीन तितल्याच नम्रपणान हांव हो म्हाका फावतालो काय ना फावतालो हाचो विचार करनासतना ह्या सगळ्यांचे वतीन म्हणून हांव हो पुरस्कार आज घेता आनी कोंकणींत पासून म्हजे बरोबरचे जे लेखक आसात तांकां हे फावताच आनी इतल्याच पुरस्काराचें कित्याक रावचें? आमकां खबरच ना अशे अनेक पुरस्कार देशांत देशा भायर आसात ते मेळचे आमच्या भुरग्यांक, पूण पुरस्कारा खातीर लेखन करचें न्ही कोणें आनी पुरस्काराची वाट पळयतात थंयच आमचे लेखक शेणटात अशें म्हाका दिसता।